ग्रेटर पणजी पेढी ते पणजीचे आमदार, बांबोळीचे आमदार आणि त्यांनी याचे आमचे सांतांदरेचे आमदार, सांताक्रूजचे आमदार, तालिगांवचे आमदार आणि आमचो मिनिस्टर पणजीचे टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग जो मिनिस्टर आसा तांणी सगळ्यांनी बसून हे ठरयिल्लें आसा कितें बरें कितें वायट हे सरकाराक खबर आसा आणि त्या खातीर त्यांनी हे डिसिजन घेतलें. आणि आरपीचे त्यांनी मिटींग घेतली हो कोणी केल्लो हो प्रश्न आसा पळय. उगीच बोवाळ घालून कांय करतना आमच्या भावाचें नांव आयलां थंय. म्हाका दिसता आमी ह्या बिझनेसांत 1919 आसा आनी आजून पसून आमच्या ढवळीकर घराण्याक आजून पसून 21 स्ट्रक्चर्स आमी जे प्रोजेक्ट केल्या ताचेर ना. सो आतां राजकारणांत आमी आयले 1999 म्हणून 1979 ते 99 पर्यंत किंवा 2007 पर्यंत एकूय येवना. कारण आमचो धंदोच रियल इस्टेट आणि कन्स्ट्रक्शन आशिल्लो आणि आसा आणि त्या खातीर आमी तातूंत आसा. म्हणजे आमचे जे स्ट्रक्चर्स मारल्या की आमी अशें केलां तशें केलां ताका कांय अर्थ ना. मागीर तो म्हजो भाव आसूं किंवा म्हजे चले आसूं चली आसूं किंवा इतर आमचे घरांतले कोणी आसूं आमचो धंदो हो जुनो धंदो आनी ताका चालना दिवपा खातीर आमकां नवे प्लॉट्स नवे एरिया ह्यो घेवचेच पडटा. नाजाल्यार आमचो धंदो आमचो स्टाफ कसो चलयतले प्रश्न आसा. आमी कितें करून अजून पसून केन्नाच करूं ना आनी जें कितें प्लॅनिंगा दाखयलां त्या प्रमाणे आमी गेले. पण तेणे इतले पब्लिकांतली तुमचें नांव घेतलें. म्हजें नांव म्हजो एक सुद्दां प्लॉट ना पूण इट इज ऑन माय ब्रदर्स नेम आनी इट इज अ ट्रू. तो तितलोच प्लॉट ना तो 2 लाख स्क्वेअर मीटर वयर आसा. तातूंतलो 1 लाख ऑलरेडी थंय सेटलमेंट आसा. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ आस्किंग दॅट आतां घेतला फाल्यां घेतला परवां घेतला ताका अर्थ ना. कोणी तरी ते राजकारण्याची नांवां काडपाक जाय आशिल्ली. ही इज द अध्यक्ष ऑफ द पार्टी राजकारण्याची नांवां काडली.